मिसाक येता तेन्ना आमी तो पर्टिक्युलर फादर मिस म्हणटा म्हणून आमी वचोंक ना. कित्याक मिसाकार कितें सांगलां, शर्मान कितें सांगलां आज खबर ना, पूण तें फादरान मिस केलां, फादर सायमन. पूण कितें संदेश कितें मेळ्ळा तुका? सो जेन्ना आमी उगटी मनान आनी काळजान देव आमकां कितें सांगता, आमच्या जिवितांत कितें जाय तें आमी पळयना जाल्यार आमी आमच्याच दृश्टीकोनांतून, आमच्याच ओपिनियनान आमकां कितें आयकोंक जाय तेंच आमी इगर्जेन वयता, मिसाक वयता. दुसऱ्याच्या बऱ्या खातीर, देवाच्या बऱ्या खातीर न्हय, आमच्याच आपस्वार्थीचे आमचें कितें आमकां जाय तेंच मेळच्याक आमी इगर्जेनी हो देवा थंय वयता तेन्ना जायते फावटी आमकां देव आमचें आयकना अशें आमकां दिसता आनी आमी निराशी जाता. तर खऱ्या भावार्थान उक्ती मनान देव आमच्या बरोबर मरो पर्यंत आसा आनी आमकां सासणीक जिवीत दिवंक आवडटा. पूण आमचीच खुशी जावंक जाय, देवाची खुशी पाळूंक हें जायते फावटी देवाच्या उतरां वरवीं आमकां आमच्या जिविताच्या आडकोळींनी, त्रासान आमकां सोल्युशन मेळटा, देव आमकां पावता.